गौरवशाली मराठी चित्रपट महोत्सव 8 जून ते 10 जून मजगती कला अकादमी, आयनॉक्स, मॅकनीज पॅलेस आणि 1930 वास्कोच्या सभाघरांत जातलो। ह्या महोत्सवाचे उक्तावण बॉलिवूडची स्टार नायिका माधुरी दीक्षिताच्या हस्तुकी जातले। तशेंच महोत्सवाच्या वतीन दिवपी कृतज्ञता गौरव लोनाक जाहीर केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। मॅकनीज पॅलेसाचे दोन्ही थिएटर्स आणि आयनॉक्स हेचे बरोबरच वास्कोचे 1930 हे जे नवीन थिएटर आसा त्या थिएटरांनी ह्या सिनेमा महोत्सवातली सिनेमा थंय प्रदर्शित जातली। ह्या वर्सा 11वो आमचो हो चित्रपट महोत्सव। आतापर्यंत 10 महोत्सव आम्ही खूप यशस्वी तरेन काम पूर्ण केल्या। ह्या वर्सा 8, 9, 10 जून शुक्रार, शनिवार, आयतारच्या 3 दिसां पुढच्या महिन्याच्या हो चित्रपट महोत्सव, गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव सुरू जातलो। ह्या महोत्सवाक आमकां IFB हे ह्या वर्सा प्रायोजक मेळ्ळा आणि हो IFB गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव ह्या नावान ह्या वर्सा आम्ही साजरे करतले। ह्या वर्साच्या या महोत्सवात 18 सिनेमा जवळजवळ आसात आणि त्याशिवाय एक स्लॉट शॉर्ट फिल्मा खातीर आसतलो, 4 शॉर्ट फिल्म्स। ह्या वर्साचो कृतज्ञता पुरस्कार जो आम्ही आतापर्यंत वेगवेगळ्या नामवंत अशा सिनेमा कलाकारांक किंवा सिनेमा सृष्टीकडे संबंधित असलेल्या कलाकारांक दिला। तो पुरस्कार गोंयची नामनेची गायिका, कोंकणी गायिका लोना हिका आम्ही दितले। फायनान्शियली लिमिटेशन असल्या कारणान म्हणजे एडिशनल थिएटरां घेवंक मेळना, पण आमचो प्रयत्न आसतलो हेचे फुडें की आणि आयनॉक्साचे आणि 2 थिएटरां त्याच्या खातीर वास्को आमी ह्या वर्सा 2 घेतल्या। सो टोटल ह्या वर्सा कला अकादमी, आयनॉक्स साधारण आमचे जर पळोवंक गेल्यार वर्साक एव्हरेज 4 ते 5 फिल्मां कोंकणी जाता, पण सारखी बरी म्हणजे बऱ्यातली बरीशी क्वचित 1-2च अशी जाता आणि ती बाकीच्यांची म्हणजे आम्ही त्यांच्या विरुद्ध काय ना, पण आमच्या फेस्टिवलाक साजेशी अशी ती असतात आणि लोकही ती पळयतात म्हणजे सारखे म्हणजे अर्थपूर्ण सिनेमा जाका आम्ही म्हणतात ते अर्थपूर्ण सिनेमाचो सहभाग आमच्या फेस्टिवलान असतो। कोंकणी सिनेमा जर वयर काडटलो जाल्यार कमीत कमी 1 ते 1.5 लाख लोकांनी तो सिनेमा पळोवपाची गरज आसा, जाल्यारच त्याचे पयशे व्यवस्थितरित्या भरून येऊ शकता। 1 लाख लोकांनी कमीत कमी कोंकणी सिनेमा पळोवपाकच जाय जो गोंयांत तयार जाता। सो ही गरज आसा।